नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। काणकोणा कोसळिल्ले बिल्डिंगेचे केशीत कॉन्ट्रॅक्टर विश्वास देसाय आणि उपजिल्लोधिकारी प्रशांत शिरोडकाराक अटक। कुडी काडपाचो वावर सोंपलो, काम बंद। बोगमाळो बलात्कार करपी सेक्युरिटी गार्ड फुज्जो। 24 वरां जाली पुलिसांच्या हाताक लागना लोक चळावले। पुलिसांनी धरलो सेक्युरिटी इन्चार्जाक। वर्सा उपरांत वास्को तोच इतिहास। वास्को बलात्कार केसीचे वर्स तपास आसा थंयच सीबीआयचोय तपास फुडें वचना, पुरावे नात। देशपालाच्या केसींतली पुलिसांची कापाजदाद खंय पावली? पर्रीकार सरकाराक प्रश्न। मडगांव बॉम्बस्फोट केसीत पुलिसांनी आमकां घुसपायले, पिडले, गुन्यांव मान्य करात म्हणून मारबडय केली। निर्दोष सुटिल्ल्यांचे आणि सनातनाचे काँग्रेस सरकाराचेर आरोप। लैंगिक अत्याचाराच्या केसीत तरुण तेजपालाची न्यायालयीन कादय 14 दिसांनी वाडयली। जामीन अर्जाचेर पणजेचे कोर्ट बुधवारा दितले निकाल। माशा काणकोणा धरलो काळो बिबटो। बोकडां सुणी मारता म्हणून लोकांच्यो कागाळी। राना खात्यान लायिल्लो सापळो। असले आनिकूय बिबटे आसात म्हणून लोकांक भंय। खबरो विस्तारान। काणकोणा कोसळिल्ले बिल्डिंगेचे केशीत कॉन्ट्रॅक्टर विश्वास देसाय मंगळारा सकाळी पुलिसाचे सुवाधीन जालो। थंयचो पालिका मुख्याधिकारी आणि उपजिल्लोधिकारी प्रशांत शिरोडकाराक काणकोणच्या पुलिसांनी अटक केल्या। इतले मजगती चिड्डल्ल्या कामगारांच्यो कुडी सोदपाचो वावर सोंपला म्हणून उपजिल्लोधिकाऱ्यान मिडियाक सांगले। आरोपी बिल्डर मात अजूनय पुलिसाच्या हाताक लागना। काणकोणा कोसळिल्ले रुबी रेजिडेन्सी बिल्डिंगेचो कॉन्ट्रॅक्टर विश्वास देसाय मंगळारा सकाळी काणकोणा पुलिसांच्या स्वाधीन जालो। मडगांवच्या न्यायालयान ताचो अटकपूर्व जामीन अर्ज सोमारा भायर मारिल्लो। काणकोण पुलिसांनी ताका मडगांव कोर्टांत रिमांडा खातीर व्हेला। काणकोणचो उपजिल्लोधिकारी आणि पालिका मुख्याधिकारी प्रशांत शिरोडकाराक सोमारा राती अटक केल्या। रुबी रेजिडेन्सीक ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दितना गुड्डुलसांव केला आणि लोकांचे मरणाक जबाबदार थारला म्हूण शिरोडकाराचेर आरोप आसा। ताका रिमांडा खातीर मडगांवच्या कोर्टांत व्हेलो। हे पयलीं पालवी टावन प्लॅनर आणि पालिका अभियंत्याक भितर उडयला। जिल्लोधिकाऱ्यान कुडी काडपाचें काम बंद केलां अशें सांगलें। आज आमी ते रेस्क्यू ऑपरेशन सगळे चेक केले, स्टेटस घातले, तुम्ही पळयला। ते रेस्क्यू ऑपरेशन आमी आज कॉल ऑफ करतात। आज पासून आमकां ह्या डेव्हिसांतल्यान ह्या मिशेपांतल्यान 31 डेड बॉडीज आमी रिट्रीव केल्यो। काणकोणच्या रुबी दुर्घटनेत सोंपिल्ल्यांक 18 जानेराक आर्गां ओपपा खातीर उटान बसका घेवपाचें थारायलां। ह्या म्हयन्याच्या शेनवाराक 18 तारखेक सकाळचे गांवडोंगरी हांगा एक शोक सभा आयोजीत केल्ली आसा। आमच्या मतानुसार ते 5 लाखाचे वयर तांकां हे आर्थीक पाठबळ तांचे कुटुंबीय मेळपा जाय। आतां मेरेन हे दुर्घटनेत 4 जाणांक भितर उडयल्यात। उपनगर नियोजक प्रकाश बांदोडकार, कॉन्ट्रॅक्टर विश्वास देसाय, काणकोण पालिकेचो मुख्य अधिकारी प्रशांत शिरोडकार आणि म्युनिसिपल इंजिनियर अजय नायकाक अटक केल्या। मात फरारी बिल्डर अजूनय पुलिसांच्या हाताक लागना। प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार आणि मयूर नायक। बोगमाळो 10 वर्सांचे चलयेचेर बलात्कार करपी सेक्युरिटी गार्ड बोगमाळो एका स्टार हॉटेलांत कामाक आसतालो। थंयच्या चाळवल्ल्या लोकांनी हॉटेलाचो रस्तो आडयलो। पुलिसांनी सेक्युरिटी इन्चार्जाक धरला। वास्कोचे पुलीस राती सावन पणजे आणि भोंवतणच्या वाठारांत सेक्युरिटीक सोदतात। वास्को स्कुलांतले चलयेचेर बलात्काराचे केशीक नेमके वर्स जातना तोच इतिहास वास्को पुलिसां मुखार परतो उबो रावला। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण अल्पवयीन चलयेचेर बलात्कार करपी आरोपी पार्थो रॉय बोगमाळोंतल्या स्टार हॉटेलांत सेक्युरिटी गार्ड म्हूण आसता। तांकां एजन्सीन कंत्राटाचेर नेमल्यात। सोमारा दनपारां सुमार 12:30 आरोपीन चलयेक तिच्या घरच्यान तोंडाक गुड्डो मारून बळजबरीन उखल्ली आणि लोकवस्ती कडच्यान कोणाक दिसना ते सुवातीर व्हरून कर्म केले। ताका तोंडाक कचीफ बांदलो, कचीफ बांदून खंय दोंगरा वयल्यान वयले उबारून वयले ते आनी कोणा सांगल्यार खंय जिते मारतले म्हणून सांगले ताका। कोण हो तो सेक्युरिटी केन्नाची गजाल ही? सकाळी आणि तेणें कोणा सांगना खंय
तो तेचो इंचार्ज आहा तो हय हेड आहा तो घेवन तेका परवरी गेलो हय. पुलीस म्हणटात सिक्युरिटीक धरपाक ते आपले परीन सगळे करतात. रेप केसीचो रिपोर्ट जाल्लो आसा 10 वर्साचे चलयेचेर. तेजे बद्दल आमी एक टीम धाडलेली आतां बांबोली धाडलेली आसा. तो सेक्युरिटी हांगा बोगमालो कामाक घालना. तो जर डिसअपियर जाला तेच्या आतां मॅनेजराक आमी घेवन येयल्ले आतां व्हरून डिटेन केला. आमचे फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज इन प्रोग्रेस. टीम बा सगळी बांबोली आसा आनी आतां काडला तो फुडलें इंट्रोगेशन चालू आसा. आरोपी सिक्युरिटीक घडणुके उपरांत तांच्या इंचार्जान थंयच्यान व्हरून परवरे पावयल्लो. बलात्काराचे कर्म केला हे जाणा जावन पासून ताणें त्या सिक्युरिटीक पळपाक हातभार लायलो म्हूण लोक तिडकले. लोकांनी सोमारा राती उसरा मेरेन हॉटेला कडेन रस्तो आडोवन धरलो. सिक्युरिटी इंचार्जाक ते उपरांत पुलिसांनी ताब्यात घेतलो. दाबोळेचो आमदार माविन गुदीन हॉटेला कडेन वचून लोकांक मेळ्ळो. सिक्युरिटी गार्डाक भितर ओडोवचो म्हूण ताणें नेट लायलो. They wanted the strongest action to be taken only not against the rapist, but against the security in charge who allowed him to go, including the owner of the security. इतले मजगती बंजारा समाज आणि गोवन स्वराज संघटनेन पुलिसांक शिटकावणी दिल्या. 2 दिसां भितर आरोपीक धरलो ना जाल्यार बोगमाळो मोर्चा काडपाची तयारी लोकांनी केल्या. 2 consecutive rapes of minor in the same area in Mormugaon Taluka. It's again a big thing for all the Vascocars. We want justice. We have spoken to the PI and he has given us assurance. But if the justice is not sought for our people, then we will come on the streets. सगळे समज गोंयकार एक जावन मुखार सरले, रस्त्यार देंवले जाल्यार कितें ना कितें जावपाक शकता. आयज ती कोणाची चली, फाल्यां आमचे मदले कोणाचे भयण आसतली या कोणाची बायल आसतली या कोणाची आवय आसतली, तेंचे रेप जाल्यार आमी कशे रावतले. ह्या प्रकरणात पुलिसांनी मात उलोवपाक न्हयकार दिला. DIG KK व्यासाक विचारल्यार तो म्हणटा आपूण नव्यानच ताबो घेतला. दक्षिण गोंयचो SP जाप दितलो. SP शेखर प्रभुदेसायक विचारल्यार तो म्हणटा आपूण लुझोफोनियांत बिजी. DYSP जाप दितलो. DYSP लॉरेन्सो डिसोजा म्हणटा आपूण आतां उलयल्यार ट्रायला वेळार ते पुलीस यार्ड वचूं शकता. वास्को रेप केसीन पुलिसांनी CR रजिस्टर केला आणि पुलिस इन्व्हेस्टिगेटिंग पुलिस हॅव ऑल्सो अरेस्टेड 2 persons फॉर हार्बरिंग द एक्युज्ड. हे केसीन द एक्युज्ड एक सिक्युरिटी पर्सन काम करता. तातूंत तांणी पुलिसांनी एक सुपरवायझराक अरेस्ट केला आणि ज्या घरान रावतालो ते घर धन्याक अरेस्ट केला. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आनी दिशांत परब. वास्को बलात्कार केशीक आयज वर्स जालें. तपास वर्सां फाटीं आशिल्लो थंयच आसा. गोंय पुलीस 2-4 म्हयने धडपडले आनी केस काडून CBIक दिली. पूण घडणूक थळावेले पुरावे ना केल्ल्यान CBIचोय तपास धड फुडें वचना. चवकशी करतले जाल्यार CBI बायल अधिकारी सोदता. आतां फक्त दोतोरांच्या रिपोर्टाचेर केस फुडें वचपाची. चलयेचो बापूय म्हणटा तेजपाल्याच्या केशीत पुलिसांनी दाखयल्ली कार्यक्षमता आनी शिटूकसाण चलयेचे बाबतींत दाखयली ना. 7 वर्साच्या अल्पवयीन चलयेचेर वास्को स्कुलांत दिसा उजवाडे सगळीं भुरगीं स्टाफ आसतना बलात्कार जालो. सगळे गोंय शॉकात जाले. केस गोंयच न्ही दिल्ली मेरेन गाजली. काळजाक हात घालपी हे घडणुकेक आज वर्स जाले. मात तपास कसोच फुडें वचना. चलयेचो बापूय प्रुडंटा कडेन उलयलो. Tejpal is from Delhi and that girl is from Mumbai and that girl has revealed that she has been raped after 12 days and after 12 days that she is getting that my daughter her case was happened on the same day on the crime branch appeared on the same day. सामाजिक वावुरप्यांनी परिकार सरकारचेर फोग काडलो. तेजपाल प्रकरणात गोंया भायल्या आनी हाय प्रोफायल केशीत सरकार सुपर एक्टिव्ह जाले. मात गरिबाचे धुवेक वालिना. सगळ्यांचो हो एकूच आरोप. सरकार आणि गोंयचे पुलीस फेल्युअर जाले की चलयेक न्याय दिवपाक जस्टीस दिवपाक आनी हातून आमी कोणाक गुन्यांवकार करची आमकां सजमना. आमची पुलिसेनी आमच्या सरकारान हेजे पयलीं फाटींच एक तेजपाल एपिसोडाचेर व्हडली आवाज करून भरपूर धांवपळ काडली. पूण तेका लागून तर ते करूंक शकताले जाल्यार हे चलयेक कित्याक करूंक शकूंक ना हो प्रश्न आमच्या मनार येता. असो कित्याक आमी 2 भाशेन आमच्या समाजाक 2 तरेन आमी पळयता 2 तरेन आमी जस्टिसाचे तांचे तागडेन घालता. हे प्रश्न आमी कोणाक विचारपाचें आमकां सजमना. पूण व्हडले अन्याय जाला त्या फॅमिलीचेर अन्याय जाला आनी गोंयकारांक तरी आमकां साप लज म्हणपाक की आमी ह्या गोंयांत रावता आनी आमी एक बरे जस्टीस सोसायटीन रावता म्हणून. तेजपालाक हाडपाक 24 वरां सुद्दां गव्हर्मेंटाक लागली ना आनी ह्या इल्ल्याशा भुरग्याक 1 वर्स पूर्ण जाले तरी सुद्दां हांकां तो एक्यूज मेळना. कित्याक मेळना आतां तेजपाला काडूंक लागून तुमी कितले प्लॅनान बिनान गेले. ते सुनीता सावंत
प्लॅनान वचून तेणें ते एक्युजाक घेवन येयलो. सगळे CID रिपोर्ट सामके धांवले आनी ह्या भुरग्याक लागून कांयच ना. वर्ष जाले तरी CBIन स्कुलाच्या मुख्याध्यापिकेची अजून जबानी घेवंक ना. घडणूक थळावेले आनी फॉरेन्सिक पुरावे आरोपीन ना केल्यात. चौकशी फुडें वतली जाल्यार CBI अजूनय बायल पुलीस अधिकाऱ्याची वाट पळयता. केस सुरवातीक गोंय पुलिसांनी हाताळ्ळी. तांकां डेड एंड मेळ्ळो म्हूण काडून CBIक दिली. आतां CBI तरी कितें करपाक शकतली काय ना हाचेर दुबाव. दिशान परब प्रुडंटा खातीर. तेहलकाचो आदलो एडिटर इन चीफ तरुण तेजपालाची न्यायालयीन कादय आनीक 14 दिसांनी वाडयल्या. ताच्या जामीन अर्जाचेर पणजे कोर्टात बुधवारा निकाल लागतलो. पत्रकार चलयेचेर लैंगीक अत्याचार केलो म्हूण तेजपालाचेर आरोप आसा. 1.5 म्हयनो जालो तेजपाल जेलींत आसा. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.